आनी आमकां तांणी पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवाड. Madre benvolere serve svolgete essa, slamudentum sodo, ani sodoitus apud Gesù. मागीर बरे देवाचे माई आम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Madre benvolere serve svolgete essa, slamudentum sodo, ani sodoitus apud Gesù. मागीर बरे देवाचे माई आम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Madre benvolere serve svolgete essa, slamudentum sodo, ani sodoitus apud Gesù. मागीर बरे देवाचे माई आम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Madre benvolere serve svolgete essa, slamudentum sodo, ani sodoitus apud Gesù. मागीर बरे देवाचे माई आम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Madre benvolere serve svolgete essa, slamudentum sodo, ani sodoitus apud Gesù. मागीर बरे देवाचे माई आम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Madre benvolere serve svolgete essa, slamudentum sodo, ani sodoitus apud Gesù. मागीर बरे देवाचे माई आम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Madre benvolere serve svolgete essa, slamudentum sodo, ani sodoitus apud Gesù. मागीर बरे देवाचे माई आम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Madre benvolere serve svolgete essa, slamudentum sodo, ani sodoitus apud Gesù. मागीर बरे देवाचे माई आम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Madre benvolere serve svolgete essa, slamudentum sodo, ani sodoitus apud Gesù. मागीर बरे देवाचे माई आम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Madre benvolere serve svolgete essa, slamudentum sodo, ani sodoitus apud Gesù. मागीर बरे देवाचे माई आम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Mimo pagane putakane pavitratmya. आदी आतां सदां सदां काल आमेन. Jesus bhagasamkan naramkan panaglavjante sagara sagratmya. Bogoron sodgoro zaslelia. दुसरो मिस्तेर आपूण गोरबेस्त आसतना आंकवार मारयेक आपले सोयरेक एलिझाबेथीक भेट करूंक गेली आनी तिचे थंय 3 म्हयने रावली. ह्या कोणाक आमी आमच्या आवय बापाय पासत मागुया. आमचे खातीर जायते कोस त्रास ती काडटा आनी असले परिस्थितीन जायते फावटी ती आपली भलायकी विबाडटा. तर ह्या कोणान मारयेचे मजतीन बापा लागीं तांकां बरी भलायकी दिवंक मागतना ताचे आदीन आमी तांकां करुया. आमच्या बाबा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्यान तूं आमकां निवार. आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचताय आसा दुसरे मदें तूं सोदो आनी सोदो उत्सव पोच जेजू. बागेंते मरे देवाचे माये आम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचताय आसा दुसरे मदें तूं सोदो आनी सोदो उत्सव पोच जेजू. बागेंते मरे देवाचे माये आम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचताय आसा दुसरे मदें तूं सोदो आनी सोदो उत्सव पोच जेजू. बागेंते मरे देवाचे माये आम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचताय आसा दुसरे मदें तूं सोदो आनी सोदो उत्सव पोच जेजू. बागेंते मरे देवाचे माये आम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचताय आसा दुसरे मदें तूं सोदो आनी सोदो उत्सव पोच जेजू. बागेंते मरे देवाचे माये आम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन.
नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचताय सा उस्त्र्यामध्ये दुसदो आणि सदो उत्सव पोचेसू Bhaginte Maria Vachemai, Amma Papia Pati Vinatiko, Athanem Chaman Chavararame. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचताय सा उस्त्र्यामध्ये दुसदो आणि सदो उत्सव पोचेसू Bhaginte Maria Vachemai, Amma Papia Pati Vinatiko, Athanem Chaman Chavararame. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचताय सा उस्त्र्यामध्ये दुसदो आणि सदो उत्सव पोचेसू Bhaginte Maria Vachemai, Amma Papia Pati Vinatiko, Athanem Chaman Chavararame. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचताय सा उस्त्र्यामध्ये दुसदो आणि सदो उत्सव पोचेसू Bhaginte Maria Vachemai, Amma Papia Pati Vinatiko, Athanem Chaman Chavararame. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचताय सा उस्त्र्यामध्ये दुसदो आणि सदो उत्सव पोचेसू Bhaginte Maria Vachemai, Amma Papia Pati Vinatiko, Athanem Chaman Chavararame. महिमा बापा पुता आणि पवित्र आत्म्या Adi Atani Sadan Sadan Kalame. Mujhe Jesus Bhagavan Kan Nivaram Kan Panakle Vijayakle Sargaro Sakle Atmya Gokoren Chor Koro Jasleल्या. तिसरो मिस्तेर आग्वार मारिया बालका जेजूक पेल्या नोगरान चोल दिता ह्या कोणाक आमच्या याज्ञिका आनी म्हत्वाच्या भावा भयणी खातीर मागुया वडे आग खोशयेन आनी नेटान देवाच्या मोल्यान वावरूंक ती फुडें सरतना तांकां सदांच आपल्या आपोवण्याक विस्वाशी रावूंक तशेंच आपल्या जिविताचेर येतोले आव्हानाक देवा बापाचे मजतीन आनी आदारान ती पुरो करूंक मारयेचे मजतीन तांकां बापाच्या हातान उबारुया आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराय जायस आमकां दी आनी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां तान्ने पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार Mangrek pen bolele सर्वेश पो तुझ्या ताईंसा श्रामदय तू सदैव आणि सदैवचा आपण जेसू बागेन मरे देवाचे माये आमू पापया खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन Mangrek pen bolele सर्वेश पो तुझ्या ताईंसा श्रामदय तू सदैव आणि सदैवचा आपण जेसू बागेन मरे देवाचे माये आमू पापया खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन Mangrek pen bolele सर्वेश पो तुझ्या ताईंसा श्रामदय तू सदैव आणि सदैवचा आपण जेसू बागेन मरे देवाचे माये आमू पापया खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन Mangrek pen bolele सर्वेश पो तुझ्या ताईंसा श्रामदय तू सदैव आणि सदैवचा आपण जेसू बागेन मरे देवाचे माये आमू पापया खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन Mangrek pen bolele सर्वेश पो तुझ्या ताईंसा श्रामदय तू सदैव आणि सदैवचा आपण जेसू बागेन मरे देवाचे माये आमू पापया खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन Mangrek pen bolele सर्वेश पो तुझ्या ताईंसा श्रामदय तू सदैव आणि सदैवचा आपण जेसू बागेन मरे देवाचे माये आमू पापया खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन Mangrek pen bolele सर्वेश पो तुझ्या ताईंसा श्रामदय तू सदैव आणि सदैवचा आपण जेसू बागेन मरे देवाचे माये आमू पापया खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन Mangrek pen bolele सर्वेश पो तुझ्या ताईंसा श्रामदय तू सदैव आणि सदैवचा आपण जेसू बागेन मरे देवाचे माये आमू पापया खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन Mangrek pen bolele सर्वेश पो तुझ्या ताईंसा श्रामदय तू सदैव आणि सदैवचा आपण जेसू बागेन मरे देवाचे माये आमू पापया खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन Mangrek pen bolele सर्वेश पो तुझ्या ताईंसा श्रामदय तू सदैव आणि सदैवचा आपण जेसू बागेन मरे देवाचे माये आमू पापया खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन
महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आधी आता सदा सदा काल आमेन. आमचे जेजू सरकार सगळ्या आत्म्या भोग करून चड करत असलेल्या सो तो मिस्तेर आकवार मारयेन बालका जेजूक देवाक भेटोवचे खातीर जेरुसालेम गेलो आनी सिमोन नांवाच्या बागीवंत आनी देव पिरांतीच्या मनशाक ताका आपल्या हातांनी घेवन देवाची तुस्त केली. हो कोण आमी संवसाराचे शांती खातीर भेटयता. आयच्या संवसारांत सगळेच कडेन राग शिजलेलो आमकां दिश्टी पडटा. तर ह्या संदर्भान मारयेचे मजतीन ह्या संवसाराचे पवित्र तित्वेची शांती ओकोण हो संवसार तिचे आदी आमी करुया. आमच्या बाप्पा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो त्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले तूं आमकां निवारण मेळ. नमान बरे कृपेन बोलले स्वर्गेस पोचताय आसा उसरे मदें तूं सोदो आनी सोदोवचो पूज येसू. मागीर ते मरे देवाचे माय पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले स्वर्गेस पोचताय आसा उसरे मदें तूं सोदो आनी सोदोवचो पूज येसू. मागीर ते मरे देवाचे माय पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले स्वर्गेस पोचताय आसा उसरे मदें तूं सोदो आनी सोदोवचो पूज येसू. मागीर ते मरे देवाचे माय पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले स्वर्गेस पोचताय आसा उसरे मदें तूं सोदो आनी सोदोवचो पूज येसू. मागीर ते मरे देवाचे माय पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले स्वर्गेस पोचताय आसा उसरे मदें तूं सोदो आनी सोदोवचो पूज येसू. मागीर ते मरे देवाचे माय पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले स्वर्गेस पोचताय आसा उसरे मदें तूं सोदो आनी सोदोवचो पूज येसू. मागीर ते मरे देवाचे माय पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले स्वर्गेस पोचताय आसा उसरे मदें तूं सोदो आनी सोदोवचो पूज येसू. मागीर ते मरे देवाचे माय पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले स्वर्गेस पोचताय आसा उसरे मदें तूं सोदो आनी सोदोवचो पूज येसू. मागीर ते मरे देवाचे माय पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले स्वर्गेस पोचताय आसा उसरे मदें तूं सोदो आनी सोदोवचो पूज येसू. मागीर ते मरे देवाचे माय पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले स्वर्गेस पोचताय आसा उसरे मदें तूं सोदो आनी सोदोवचो पूज येसू. मागीर ते मरे देवाचे माय पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुता आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओम जेजूस बोगस आमकां निवारण आमकां कोणातल्या वजांतले स्वर्गार सगळ्या आत्म्या भोग करून चड गरज आसलेल्या. पांचवो मिस्तेर पोरबेच्या दिसा आपल्या आवय बापायक कळ्ळो नासतना भुरगो जेजू जेरुसालेमान फाटीं रावलो आनी 3 दिसां उपरांत शास्त्र्यां मदें बसून तांचें आयकून आनी तांकां विचार करून मेवलो. फाटल्या आख्या वरोस आनी आजून मेरेन आमी जायते भाशेन परिशोध एक वेगवेगळे भाशेन तयारी केल्या. ह्या म्हयन्यांत जेन्ना रोमा शारांत परिशोधी चालू आसा तेन्ना फावो ते परी पवित्रित्वेचे मजतीन आनी तिका जाय ते परी भासाभास जावन पवित्र सोबेची वाड आनी उदरगत जावन परिशोधीन वांटो घेतल्या सगळ्या वांगड्यांक तिचे आदीन आमी करुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो दिताय जाय आमकां दी
आनी आमचे सुकलोल्या बक्षिता तशें आमची पदकां मुकोस आनी आमकां तायने पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवड. मानकरेक बेन बोलले सर्वे स्पोर्ट येता ऐसा उस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. बागेन मरे देवाचे माये आमकां पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मानकरेक बेन बोलले सर्वे स्पोर्ट येता ऐसा उस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. बागेन मरे देवाचे माये आमकां पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मानकरेक बेन बोलले सर्वे स्पोर्ट येता ऐसा उस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. बागेन मरे देवाचे माये आमकां पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मानकरेक बेन बोलले सर्वे स्पोर्ट येता ऐसा उस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. बागेन मरे देवाचे माये आमकां पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मानकरेक बेन बोलले सर्वे स्पोर्ट येता ऐसा उस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. बागेन मरे देवाचे माये आमकां पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मानकरेक बेन बोलले सर्वे स्पोर्ट येता ऐसा उस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. बागेन मरे देवाचे माये आमकां पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मानकरेक बेन बोलले सर्वे स्पोर्ट येता ऐसा उस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. बागेन मरे देवाचे माये आमकां पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मानकरेक बेन बोलले सर्वे स्पोर्ट येता ऐसा उस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. बागेन मरे देवाचे माये आमकां पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मानकरेक बेन बोलले सर्वे स्पोर्ट येता ऐसा उस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. बागेन मरे देवाचे माये आमकां पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मानकरेक बेन बोलले सर्वे स्पोर्ट येता ऐसा उस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. बागेन मरे देवाचे माये आमकां पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आतां सदां सदांकाल आमेन. आमचे जेजू जेजू कोणांतल्या स्वर्गात सगळ्या आत्म्यान भोग करून चड गरज असलेल्या नमन रणीक आमचे मये तुझी आमचे जिवीत अमृतानी पडवासो आमी पदेशी वेशी बालकां तुका उलो मारता हे तुकाच्या कोणान नमस्कार आणि सुस्कार सोडून माई तुका प्रार्थना आमचे दयाळाच्या तुजी काकुलीची नदर आमचेर घाल तू गोंदवाल्ल्यान लोके आगवार हे पदेसा ब्रॉन्झो पुजेचो आमकां दाखय. बागेन देवाचे माये आमचे खातीर माग सोमेन जेजू बासायला ते आमकां फावो जावचो. आमचे अप्पा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपाचो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका वायटांतले तूं आमकां निवार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचताय सावस्रे मध्ये तू सदो आणि सदो उत्सव पुचेसू बागेंचे मध्ये देवाचे माये तुम पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचताय सावस्रे मध्ये सदो आणि सदो उत्सव पुचेसू नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचताय सावस्रे मध्ये सदो आणि सदो उत्सव पुचेसू विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुता आणि पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां
सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयची मिसाचे भेटीन आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता कार्लूस आनी फिल्लू मोंतेरो आपली बरी भलायके पासत देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता देवाक दिन वाचून ऑल्विन आनी एलिशन ब्रागांजा देवाक आपल्या जिविता पासत दिन वाचतात तांचेरूय देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटींत आमी मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया आपलो जल्माचो दीस मनयतात लॅरिसन डिकोन्या, मेगन डिकोन्या, बेवन फेर्नांडीस, एलरॉय फेर्नांडीस, ग्लेंडा वालीस तांचेर सगळ्यांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक तांचे पासत मागुया. आयज सायबिणीची भेट ह्या गोराब्यांनी जाता. दाबोली मानुएल लुकस, नाकेली जुजे कायतान मिस्किता, इग्रेजा जॉन फेर्नांडीस, जीना मारियानी कोन्या, रेजिना मुंदी, लिनेट गोम्स, आल्तो चिकाली, इजाबेल फेर्नांडीस, बिहाइंड एनएसडी बॉबी जॉन, आल्त दाबोली पावलिना वालीस ह्या गोराब्यांचेर सायबीण मांयचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. खेरीत भाशेन ह्या दिसांनी आमी बिस्पाचे परिशदी पासत मागता पवित्र आत्म्याचे देण्यान सगळें बरेंपण पवित्र सभेन हाडूंक तांकां देवान आदार करूंक मागुया. तशेंच इज्रायल आनी पालेस्तीन हांचे मदें झूज पेटलेलें आसा. मागुया देवा लागीं तांचे मदें शांती हाडूंक आनीक हें झूज बंद करूंक. जायते जाण मरून पडल्यात तांचे पासत तांच्या गोराब्यां पासतूय मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. म्हजो पेलो कोण अशें एक दोन शास्त्री जेन्ना जेसूक विचार करता तेन्ना जेसू ताका ताचे सर भोंवतणी नदर मारूंक लायता आनी वच आनी तुंय तशेंच कर. तुज्या पेल्याचो मोग कर कित्याक तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो करूंक आज्ञा दिल्ली आसा. जिवितान आमच्या उदीक आनी उदीक आमी न्हूच आमच्या घरच्यांचो पूण आमचे सर भोंवती वाठारांत आसलेल्या आमच्या गरीब बाबा भयणांचो हुस्को आमी धरूंक हे मिसान खतखत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पयले सुवातेर आमी पातकी म्हणून ओळखून घेवन आमच्या पातकांची तूक धरून ओळखून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या सगळ्या उच्चारून सांगता मनान चिंतून थोड्यान उच्चारून वायट आदारांनी परीस सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. हे पासत भाग्य सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा लागीं विनवती करात म्हण. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर पदवेदारान सासणाच्या देवा तूं अगणीत मोवाडायचो बाप. तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां फावो जाल्ले परस चड आनी तांणी आशिल्ले परस चड तूं दिताय. तुजे काकलुतीन सर्व आमची पातकां बगोस आनी जें आमी मागूंक फुडें सरोनाव तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासपूत चलयता सासणाच्या सासना. जोनास प्रवाद्याच्या पुस्तकाची सुरवात. सर्वेस्पराचें उतर अमितायच्या पुताक जोनासाच्या कानार अशें सादलें. उठ आनी निनिवे त्या व्हडल्या शारांत वच आनी तांचें खोटेपण म्हजेशी पावलां म्हूण तांकां साद घालून सांग. सर्वेस्परा मुखायलो पयस सोरूंक जोनासान तार्सिसाक पळून वचूंक चिंतलें. तो जॉपाक देंवून गेलो आनी थंय ताका तार्सिसाक वचपाचें
एक तारू मेळ्ळें. सर्वेस्परा मुखायलो पयस सोरून वेचे खातीर आपले पयशे फारीक करून तांचे बरोबर तार्सिसाक वचूंक तो तारवार चडलो. पूण सर्वेस्परान दोरयान खोर वारो सुटोसो केलो आनी तुफान इतलें व्हड जालें की तारू फुंटाशें दिसलें. तारवटी भियेले आनी जोण एकल्यान आपल्या देवाक उलो मारलो आनी तारवाचो बार उणें करूंक तांणी आपलो माल दोरयान उडयलो. जोनास सोकला तारवाच्या तोळांत गेलोलो आनी थंय आड पडून न्हिदेन बोरमेतालो. ताचेशी येवन कोपितान म्हणलें, तूं न्हिदून आसाय तें कितें? उठ आनी तुज्या देवाक उलो मार. घोडये तो आमचो उगडास करीत आनी आमकां वाचोयत. तेन्ना तांणी एकामेकाक म्हणलें, हें वायट आमचेर उपरासूंक गुन्यांवकार कोण तो पळोवंक सोडती घालुया. म्हणटच तांणी सोडती घाल्यो आनी सोर्त जोनासाक पडली. तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, तुजो धंदो कितें? खंयच्यान आयलाय तूं? तुजो गांव खंय? आनी तूं खंयच्या लोकांतलो? हें सगलें आमकां सांग. ताणें जापाप दिलो, हांव एक हिब्रू. दोर्या आनी प्रितूम रोचल्यांत त्या सर्वेस्पराक सोर्गींच्या देवाक हांव भोजतां. हें आयकून तारवटी भिरांतीन कांपले आनी ताणें म्हणलें, तर तुवें कितें केलाय? तो सर्वेस्पराच्या हातांतलो सुटूंक सोदतालो म्हूण तांकां कळ्ळें, कित्याक ताणेंच तांकां अशें सांगलोलें. तेन्ना तांणी म्हणलें, दोर्या आमी थोंड जावंक आमी तुका कितें करचें? कारण दोर्या ओदीक आनी ओदीक उचांबळ जातालो. ताणें जापाप दिलो, म्हाका दोरात आनी दोर्यांत उडयात आनी तेन्ना दोर्या तुमकां थोंड जातलो. कित्याक म्हज्याच गुन्यांवाक लागून तुमचेर हें मोड उपरासलां शें म्हाका दिसता. तोडीक पावोवंक तांडेलान बरो बार घेवन ताणलें, पूण सगलें निर्फळ, कित्याक दोर्या तांकां ओदीकूच उचांबळ जातालो. तेन्ना तांणी सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी म्हणलें, सर्वेस्परा, ह्या मनशाचो प्राण काडूंक आनी मरूंक निर्मी नाका. ह्या निरअपराधी रोगताचे गुन्यांवकार आमकां करूं नाका. कित्याक तुका बरें दिसता तशें तुवें केलाय. आनी जोनासाक धरून तांणी दोर्यांत उडयलो आनी दोर्या नव्यान थोंड जालो. हें पळोवन ते सर्वेस्पराक भियेले आनी ताका एक योद्न भेटयलो आनी आंगवण्यो केल्यो. जोनासाक गिळूंक सर्वेस्परान एक बोव व्हडली मासली तयार केली आनी जोनास 3 दीस आनी 3 राती ते मासलेच्या पोटांत उरलो. सर्वेस्पर मासले कडेन उलयलो आनी मासलेन जोनासाक पोटांतलो वेळेर ओंकलो. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जापाप जातलो, म्हजो जीव सर्वेस्परा तुवें फोंडांतलो भायर काडलोय. सगलीं बरोबर म्हणुया, म्हजो जीव सर्वेस्परा तुवें फोंडांतलो भायर काडलोय. म्हज्या दोळ्ळीरपणांतान हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताणें म्हाका जाप दिली. नरकाच्या पोटांत हांव आसलों, थंयतान हांवें उलो मारलो
आनी ताणें म्हजो ताळो आयकलो. आमचो जबाब: म्हजो जीव सर्वेस्परा तुवें फोंडांतलो भायर काडलोय. तुवेंच म्हाका कोंडांत दर्याच्या पोटान शेवटिलोय. म्हजे भोंवतणी उदकाचो लोट. तुजी ओसाड, तुजीं ल्हारां म्हजे वयर वेतालीं तशीं वेतालीं. आमचो जबाब: म्हजो जीव सर्वेस्परा तुवें फोंडांतलो भायर काडलोय. आनीक हांव अशें म्हणटालों: तुज्या दोळ्या मुखावेलो तुवें म्हाका काडून उडयलोय. कसो आतां हांव नव्यान तुज्या पवित्र मंदिराचेर दोळे घालूंक पावतलों? आमचो जबाब: म्हजो जीव सर्वेस्परा तुवें फोंडांतलो भायर काडलोय. भितरले भितर जेन्ना म्हजो जीव विरून वेतालो तेन्ना सर्वेस्पराचो म्हाका उगडास जालो आनी तुज्या पवित्र मंदिरांत तुजेशी चोडून गेलें म्हजें मागणें. आमचो जबाब: म्हजो जीव सर्वेस्परा तुवें फोंडांतलो भायर काडलोय. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. Zoe Sorvespora, Zoe Sorvespora, Zoe, 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 Zoe. Zoe Sorvespora, Zoe Sorvespora, Zoe, 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 Zoe. एक नवी आज्ञा तुमकां दिता. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. Zoe Sorvespora, Zoe Sorvespora, Zoe, 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 Zoe. Zoe Sorvespora, Zoe Sorvespora, Zoe, 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 Zoe. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेसूक कोसाक लावंक एक धर्मशास्त्र्यान उठून अशें विचारलें: गुरुजी, सासणाचें जिवीत जोडटलो जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? ताणें ताका अशी जाप दिली: सुमूर्तीन कितें बरयलोलें आसा तूं कितें वाचताय? ताणें परती पाडून म्हणलें: सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या आत्म्यान, सगल्या तुज्या बोडान, सगल्या तुज्या मनान तुज्या दोनया देवाचो तुवें मोग करचो आनी तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो करचो. आनी ताणें ताका सांगलें: तुवें सारकोच जबाब दिलोय, तशें कर आनी तूं जिवीत जोडटलोय. पूण आपल्या विचाराक कारण आसा म्हूण दाखोवंक ताणें जेजूक म्हणलें: तर म्हजो पेलो कोण? जेजून असो परतीपाड केलो: कोण एक मनीस जेरिकेक वचूंक जेरुसलेतान देंवून येतालो. वाटेर तो चोरां नागोवण्याच्या हातान सांपडलो. तांणी ताचे कडेन आसलें तितलें काण घेवन ताका गाय पडोसर मार घालो आनी ताका ओद्दो मेल्लो कसो सांडून ते पडून गेले. तेन्ना अशें घडलें: कोण एक यादनीक तेच वाटेन देंवून येतालो. ताणें ताका देखलो आनी दुसरे कुशीन सरून तो चलत रावलो. तसोच एक लेवी तेवशिल्यान पावून सरलो आनी ताका पळोवन तोय दुसरे कुशीन सरून फुडें चलत गेलो. पूण एक वाटसूर समारियेकार तेवशिल्यान वेताना ताचे सोशी पावलो आनी ताका पळोवन ताका ताचे चुचुरे दिसले. तो लागीं आयलो, तेल आनी सोरो लावन ताणें ताचे गाय बांदले, ताका आपल्या गाडवाचेर घालो आनी ताका एके खाणावळीन व्हरून ताचो परामोस केलो. दुसरे दिसा ताणें 2 दिनार काडून खाणावळीकाराक दिले आनी म्हणलें: ताचो सांबाळ कर आनी कितें ओगडो खर्च तुका जायत जाल्यार हांव परत येतां तेन्ना तुका फारीक करतलो. ह्या तेगा भितरल्या कोणें आपूण चोराच्या हातान सांपडलेल्याचो पेलो जावंक दाखयलेशें तुका दिसता? ताणें जाप दिली. ताचे ताय दया केली ताणें. तेन्ना जेसून ताका सांगलें: वच आनी तूंय तशेंच कर. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता.
मोगाळ भाव भयणीनो, आयची दोनी वाचपां पयलें वाचप जोनास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें आमी घेतलां आनी आयचें शुभ वर्तमान आमकां देवाच्या बू करून उतराची आमकां खोरायेन आज संदेश दिता. पयले सुवातेर जोनस प्रवादी देव ताका सांगता, उठ आनी निनिवेक वच आनी तांचें खोटेपण तांच्या तोंडार मार. म्हणजे बरी खबर आसा ती तांकां सांग आनी तुज्या वरवीं हांव तांकां उलयतां, साथ घालतां, तांकां आपलें जिवीत बदलूंक आपयता अशें कर. आनी बाबा भयणीनो, जोनस देवाचें उतर आयकना. जोनस पडून भोंवता आनी जोनस पडून इतलो पडून वेता की तारवाचेर तो चडटा आनी आपूण सुरक्षीत आसा अशें समजता. पूण देवाच्यो माडण्यो तो विसरता आनी देव बाबा भयणीनो लोकां वरवीं ताका सिद्ध करता की म्हज्यो वाटो तुवें आपल्या जिवितान करूंक गरजेच्यो. नाका लागून ताका त्या वेळार लोकांक वाटावंक, तारूं वाटावंक आनी सगळ्या वादळांतले निवारूंक ताका काडटात आनी दर्यान उडयता. आनी 3 दीस तो मासळेच्या पोटान उरता आनी शेवटाक ही मासळी बाबा भयणीनो किरीत भाशेन 3 राती आनी 3 तो सर्वेस्पर उलयलो आनी वेळेर येवन ह्या मासळेंतल्या तोंडांतलो ताका ओंकलो. कितें दाखोड करता? देवाची येवजण जी आसा ती आमच्या जिवितान करूंक गरज. जोनस आपल्या जिवितान देवाचे येवजणेंतलो पयस सरून धांवन वचूंक सोदतालो, पूण देवाची येवजण देव जाणा आनी जें कितें देव आमकां करूंक लायता तें गरजेचें. आयच्या दिसाक शुभ वर्तमानांत आमकां अशेंच मेळटा. एक 2 शास्त्री सगळें शास्त्र तो बरे तरेन जाणा. तरी आसतना जेजू कोसाक लावंक तो प्रश्न विचारता आनी म्हणटा, सुमूर्तीन कितें बरयलेलें आसा वो सुमूर्तीन सगळें सासणाचें जिवीत जोडूंक आमी कितें करूंक जाय? जेजू म्हणटा, तुका कितें मेळ्ळां सुमूर्तीन? तो म्हणटा, सुमूर्तीन बरयलेलें आसा, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या बोळान, सगळ्या तुज्या मनान तुज्या दोनया देवाचो तुवें मोग करचो आनी तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो करचो. आनी बाबा भयणीनो, जुदेवांक पेलो म्हणल्यार कोण आसलेलो? आपलोच घरचो. पेलो म्हणल्यार कोण आसलेलो? आपलीच शेजारी न्हय, पूण आपली सोयरीं दायरी. पूण जेजू हांगासर दाखोवंक सोदता, तुजो पेलो म्हणटा तो ओन भावार्थी, द जेंटायल्स. आनी आयकून ते तोटाकतात. हें समजूंक तांकां अवघड लागता आनी हाका लागून जेजू तांकां ती वपार सांगता. आनी कोणें ह्या मनशाक, गायाड जाल्ल्या मनशाक कोण पावलो शेवटाक? भाव भयण्यो, सामारियेकार पावलो, जाका भायर आयलोलो. जुदेवांक आनी सामारियेकारांक पडो नासलें. तो येवन ह्या जुदेव मनशाक जो गायाड जाल्लो ताका तेल लायता, ताका सोरो लावन तो बरो करता आनी ताका खाणावळीन व्हरून दवरता. कितें दाखोवंक सोदता? की आमच्या जिवितान देव आमकां जें आमी येवजिनात, जें आमी चिंतिनात, जें आमी भाव भयण आमच्या मनान आटापूंक जायना, तसलो आमच्या पेल्याचो मोग करूंक आमकां उलो मारता. अशे दिसाक आमकां करपा मागुया. आमी उदीक आनी उदीक व्हरता बरीच जावं, उदीक आनी उदीक उदार जावं, उदीक आनी उदीक आमच्या जिवितान आमी देवाक मानता त्यो वस्तू करूंक. तेन्नाच की आमच्याय जिवितान ह्या संवसारान देवाचें राज विस्तारूंक आमी पावतल्या. हीच कृपा आमकां मागून घेवया. गायन घेवया C41, पेज नंबर 45. C41. Pasporo magne pore tanche poros mogadene upan betoy kais tuje yenak bogodevadene varayati Fashi
Sancti morum coedia soroi, Zulma Jesum morum uroi, oslivo prima capavoi. मोशा बाबूने मुझे तुमचे बलिदान सुर पदवीदा देवबापाक मानतात असले सामून मागात. हे तुझ्या प्रेम बलिदान आपल्या मनात आणि मोहिमेक आमच्या नामके पोलीस चुलीच्या दवाक सर्वेस फोर मानून घेऊ. सर्वेस्परा तुका स्थापून आमकां भेटूंक फरमायलें तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजी सेवेक ही सोडवणेची पवित्र समोरमून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र कर. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारात शासनाचे देवा सोर काडी आनी सोर आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रुचली. ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारकेची केली. ह्या खातीर सगळीं रोसनां अनुदान करता तुजी सेवा प्रितुमे तुका वाकाणटा तारोण मेलोली तुजी पोरसां. स्वर्गार एका ताड्यान तुका दिनवासता तुज्या संतां भक्ताची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र स्वर्गानी संसार पावला तुझ्या नावान मुसर्गीक तुका सय सय सर्वेस्पराचे नावी आमकां तांकां सय मुसर्गीक तुका सय सय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सूर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेसपुरी जेवण जातोच ताणें कास कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही मोशा रोगताची कास नवे आनी सासणी कोराचें रगत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें मोशा उगडासा करात. भावार्थाचो गूट पोरगोटुया तुज्या कुर्सा आनी पुनर्शिवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडून संसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्शिवणपणाचो आमी भक्ती पडून उगडास करता आनी हांव जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सुतार आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. किरीत भाशेन परिशोदीक एकठांय जाल्ले आमचे पाप साहेब आनी बिस्प साहेब आमच्या बागयोन बापा फ्रांसीस फिलिपनेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्शिवणपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचुरीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ही वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्लेची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माई सांगती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धरून दता आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांची सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक जेजून शिकयलेलें प्रार्थन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या शे नांव पवित्र जावं शे राज आमकां येवं
शिकुशी स्वर्गात सुता तुशी संवसारांत आसा आमचो दिसपटो ग्रास आमकाली आनी आमी आमची चुकयल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां आतांनी पडू दिवं नाका पूण वायटांत सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवादय करून जिवितान सवस काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन वतो एकतां तुरावर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोमतांमुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसका चिकुशी परम तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवत चलयताय सासनाच्या सासनांक सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळें आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवं देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची कागणूच कर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची कागणूच कर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शेलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी सुमिया ते म्हज्या भितरचे म्हाका पावना पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली गायन घेऊया D6 पेज नंबर 49 D6 आत्मिक कुमया खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन
प्रार्थुया. सूर पदवीदार देवा, आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमचीं काळजां दादोसकायेन बरो आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत गोट आनी फोडादीक जावं. आमचें जेवण खाण कशें जिवन जेजूक घेवन जेजू सारकें आमी जावंक पावं असले रुपांतर ह्या बलिदानाचो फोड जावं दी म्हणून आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. परिशदे खातीर मागणें. पवित्र आत्म्या, तुज्या नांवान आमी एकठांय येता. तुजे मुखार हाजीर आसा. आमच्या काळजांनी बिराड कर. आमचीं पावलां चलोवन व्हर. परिशदेची वाट जी आमी चलची आसा ती विस्वाशीपणी चलोवंक आमकां शिकय. आमी असोक आनी पातकी आमकां घुसपा गोंदळाक सांपडूंक दिवं नाका. नेणारपणाक आमच्या कोरण्यांचेर प्रभाव घालूंक आनी वांकडे वाटेर आमकां चलोवन व्हरूंक निर्मू नाका. तुजे सोबे आमचो एकचार दिसूं अशें सासणीक जिविताचे वाटेर सांगाती चलोवंक स्वता सोशिरी कोड सरोना जावं आनी सदांच बरें तें करूंक आमी पावूं. हें सगलें आमी तुजे कडेन मागता. तूं जो सगले सुवातेर आनी सगल्या वेळार बापा आनी पुताच्या एकपणान वावुरताय सासणाच्या सासणाक. आमीन. सुरविस्पो तुमचे सवे आसूं. सुर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. उत्सून याद पेल्याचे सेवेन देवाचें राज विस्तारूंक दिसान दीस वावरूंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गान घेऊया T23 पेज नंबर 214. T23. मायेगा तुझी बोले राणे सोदा संसाराचे सोदांचा Yeah.